Kavita Chodankar. I'm from Margaon. I'm a fitness freak person. I'm Kavita Chodankar. I'm from Margaon and I'm running a boutique in Margaon in the name of Women's Look. Come check this. Come check this. After my graduation, my dad wanted me to join family business, that was his jewelry store. But I had no much interest in jewelry, so I always wanted to have my own boutique, that is a garment store. So then हांवें garment store in Margaon set up केलो, and I think it's almost 15 years की म्हजें Margaon boutique चालू आसा in the name of Women's Look. म्हाका पयलींच्यान फिटनेसान इंट्रस्ट आशिल्लो, म्हणजे I'm a fitness freak person. So initially I started running. I took running as my पण soon after running म्हाका सायकलिंगेनूय इंट्रस्ट येवपाक लागलो, because it would help me as a cross training for running आनी cycling. So in running I started with 5 kilometers. When I came to, and we have a group in the name of Soulmates. So we used to run in a group. So when I started with 5 kilometers, I got to know that I can do more. So soka 5, 10, I went up to 21. And then soon after that, I saw some cycling groups cycling when we used to run. So I thought, why not start cycling? There's a group in Margaon, and some of my friends introduced me to this group in the name of Sportive Amigos. ते ग्रुपान जेन्ना हांव जॉयन जालें, तेणी म्हाका म्हणजे वी स्टार्टेड ट्रेनिंग आवरसेल्फ एवरीडे रायड्स आसता आमचे. सो एज रायडिंग चालू जालें, I got to know की I can do some more kilometers. So अशें करून there are some events that happened in Margaon, आणि ते इव्हेंट्स म्हणजे ते BRA म्हणून आसता इव्हेंट, आनी ऑडेक्स इंडियाचे. सो ते ऑडेक्स इंडिया म्हणल्यार एक ऑर्गनायझेशन, आनी तेजी इव्हेंट्स हांगा आसता. आनी हांगा गोवा स्टेटीन ट्राय गोवा राज मल्होत्रा म्हणून तो इव्हेंट्स ऑर्गनायज करतात तो. सो तेतून हांवें रेजिस्टर केलें. सो आय वॉन्टेड टू बी एन SR. सो म्हाका तेतून खूब इंट्रस्ट लागलो सायकलिंग. सो पयलीं हांवें स्टार्टिंगेक 100 केलें. 100 करतकीर म्हाका कळ्ळें की आय कॅन डू मोर. सो फ्रॉम 100 हांवें 200 केलें. फ्रॉम 200 हांवें 300 केलें. फ्रॉम 300 आय कूड डू मोर, बट एज द कॅलेंडर इयर स्टार्ट्स फ्रॉम November to 31st October. सो एज म्हज्या बिजनसा खातीर बी तें मातशें म्हाका तें फूल एक कंप्लीट करपाक मेळना. सो ह्या वर्साच्यान हांवें 200 स्टार्ट केलें आनी डायरेक्ट 600 केलें. सो म्हजे आतां 300 आनी 400 उरल्या, जे कंप्लीट जाली की आय वील बी एन SR अशें म्हणून. स्टार्ट ते ट्रिनिटी बिचा वयल्यान स्टार्ट जाल्लें. इट वॉज फ्रॉम नॉर्थ टू सावथ अशें. It was from Margaon to Karwar, Kankon, and Magir Kumta up to Honavar, and then turn back, and then we had to come to Margaon, towards Margaon. Margaon we had to go to north. Magir north would be last end point was Kankavli Parin, and within 40 hours we have to complete this ride. Lot of difficulties faced करचे पडले because climate was not supporting us. There were a lot of headwinds and humidity was too much. So आमची मातशी pace कमी जाली. We couldn't ride fast. And so there were 25 of them something who had registered for the ride, but only 15 could complete it. And I was the only woman rider among that group.
सो एनी हाव ऑब्स्टिकल्स आयले ना न्ही. एट वन पॉयंट ऑफ टायम आय वॉज व्हेरी एक्झॉस्टेड, बट एज आमच्या ग्रुपान म्हाका खूब सपोर्ट केलो. जो आमचो स्पोर्टिव आमिगोज ग्रूप आसा तेतून जे म्हजे रायडर्स आसा तेणी म्हाका खूब हेल्प केलो, सपोर्ट केलो आनी मोटिवेट केलें की म्हज्यान जातलें अशें म्हणून. आनी म्हजे बरोबर जो रायडर आशिल्लो जगन्नाथ हेडे, तेणें म्हाका कशीच रायड सोडपाक अशें दिलें ना. लायक म्हणपाक लागलो जातलें, तुज्यान जातलें, यू हॅव दॅट. एंड ही डिडंट अलाव मी टू गिव अप बिकॉज ही न्यू दॅट आय कूड मेक इट. With his support, I could manage to finish the ride just on time. So जेन्ना तूं अशें लॉंग डिस्टन्स रायड करता तेन्ना तुका सपोर्ट म्हणल्यार यू हॅव टू सी योर ओन म्हणजे टायर पंक्चर जालो किंवा कितें प्रॉब्लम जाले जाल्यार तुवें आपले ओन मॅनेज करपाक जाय. फॉर मी म्हजी टीम आशिल्ली स्पोर्टिव आमिगोज, जे आमचे रायडर्स आसा आमी बरोबर आशिल्ले. सो म्हाका तेणी ते म्हजे बरोबर आशिल्ले, सो म्हाका तितलें तेतून हें जालें ना. दे हेल्प मी थ्रू आवट. अशी कितें डिफिकल्टीज आसले आमचे मेन म्हणल्यार ह्या रायडाक क्लायमेटान सपोर्ट दिवना, बट स्टील वी मॅनेज टू डू इट अँड फिनीश इट ऑन टायम. जेन्ना 600 कंप्लीट केलें, आय गॉट टू नो माय स्ट्रेंथ वीच आय वॉज नॉट अवेअर ऑफ. की म्हाका दिसूना की 600 इतली हांव करतलें अशें म्हणून. बट आय एम अ पर्सन हू वील नेवर गिव अप सो इजिली. हांव ट्राय करता की जातलें 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 अशें हे कॉन्फिडन्सान गेले. आनी म्हजो जो ग्रूप आशिल्लो दॅट वॉज व्हेरी सपोर्टीव. दे वर देर वीथ मी थ्रू आवट माय रायड. सो हेतून म्हाका मातशें हेल्प मेळ्ळो, सपोर्ट मेळ्ळो आनी कंप्लीट करपाक पावलें. 600 करपाक फर्स्ट थिंग जाय म्हणल्यार यू हॅव टू बिलीव इन युअर सेल्फ. यू शूड हॅव इट इन यू की बाबा आपल्याक हें करपाचें आसा एंड आय वील डू इट. ओके, यू शूड हॅव अ स्ट्रॉंग मायंड. एनीबडी कॅन डू इट, इट इज पॉसिबल, बट यू शूड हॅव अ स्ट्रॉंग मायंड. आनी रेग्युलर तुजे रायड्स जे तुमी करता ते सारके रेग्युलरली करपाक जाय. दुसरें म्हणल्यार यू हॅव टू ईट प्रॉपरली, हेल्थी. दुसरें म्हणल्यार स्लीप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी जस्ट गो फॉरवर्ड विथ इट. जेन्ना कोणी अशें भायलो मनीस सायकलिंगेन येवंक सोदता, फॉर देम फॅमिली सपोर्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. दुसरें म्हणल्यार कॉन्फिडन्स. आनी यू शूड हॅव अ गोल इन लायफ. तुजे समज तर गोल आसा की आपूण अमकें करतलें जाल्यार इट इज व्हेरी इजी, बट यू हॅव टू हॅव अ स्ट्रॉंग मायंड फॉर दीस. स्पेशली वेन तूं लॉंग रायड्स बी करतले, जेन्ना तूं एक दीस 2 दीस घरा आसना, सो दॅट इज द टायम यू नीड दॅट मॉरल सपोर्ट फ्रॉम युअर पेरंट्स हू एवर. समज तर तेंचो सपोर्ट मेळटा न्ही, इट बिकम्स व्हेरी इजी फुडें रायड करपाक, लॉंग रायड्स करपाक. So that is the most important thing. As a woman, it is not difficult at all. You need to plan everything properly. For me, I had my family support. My family is very supportive. They help me throughout all my fitness जावं ना जाल्यार म्हजे business wise आसूं. My brother is very supportive. Like business wise तो म्हाका खूब boost करता. Like so that is more important. Anybody can do it, but you need to have a strong mind and with confidence go ahead. Next aim म्हजे LRM करपाच्या मनान आसा, that is 1000 and 1200. सो म्हज्या मनान तें आसा, पण एज म्हजे बिजनसूय आसा, सो आय हॅव टू प्लॅन अकॉर्डिंगली, टेक माय फॅमिली सपोर्ट and go ahead. But I want to do it. That is my next goal.